Murara Mogalista Kertau Stuti Aradan Jiwna Sayam Jakartan Serpen Kertau Namaskar Jiwna Sayam Jakartan Serpen Kertau Namaskar Alleluia 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 Paraklita Kertau Stuti Aradan Pavitratmya Paraklita Kertau Stuti Aradan Tatmya Trautai Kurpen Bertai Serpen स्वामी समरण थांव आमच्या सोम्यासो रूपांतर जालो दीस ताबोर पर्वतार रूपांतर जालो सोमी आज आमच्या मुखार आसा मुंड्या रूपार तो सोपता आमकां मेळोंक तो आयला ताका आमी पळोवया जशें पेद्रून जाकोबान जुआन आपली दिश्ट कंसयली तीच दिश्ट आमी आमच्या सोम्याचेर कंसोवया मोगान तो आमकां आपोवन तो आयला जेजू आमकां आपोवन आसा येया म्हजो अनुभव खरा येया म्हजो मोग साकोन पळया हांव गोड म्हजे वजें हळू साकोन म्हाका पळया म्हजी रूस तुमी घेया म्हूण तो सांगून आसा आमची तकली आमी बागोवया जाता जाल्यार साश्टांग नमस्कार आमी करुया या वक्ता आमी गावया जेजू मोगाळा
रूपांतर जाल्ल्या आपल्या सौम्याक ताका पळयत आसतना जेजू मोगाळा, जेजू दयाळा, कृपे सागोरा म्हणून ताच्या संगताचो सोलो नासलो, प्रसन्न करनासलो जेजू आज पर्वतार रूपांतर जाता. देव पण एका घडये भर तो आपणेल्या भशेन जाता. सगळे तेजे वस्तू तेजे सगळे रूपणेच बदलता, दवे दवे ते जाता. सर्गत संसारार आयिल्ल्या बरी ताका भोगता आनी हे पळोवन तो उसार ताका सौम्या आमी हांगाच सरवया. वही मोगाच्या सौम्याच्या हुजीर रावंक आमी आशिल्लो आसा. जाय म्हाका तो आमच्या घरांत, आमच्या काळजांत, आमच्या कामांत, आमी आमच्या एका उतरांत, आमी घालच्या एका योजनांत, आमी चिंतच्या एका चिंतपांत तोच आसूं दे. अशा वेळार कितेंच करचें नाका. तो आमकां आपोवन आसा. येया म्हजे सगळा तो घरार येया वचून तो खरा. हांव रूपांतर जावन आसा. म्हाका तुमी पळया. हांव देव तुमकां सर्व दिवंक आयलो. तुमकां भरपूर मोगान आशिर्वादांनी भरून कामायलो. तुमकां मोग मलिपाक सकाळफुडत दयाळायान दिवंक आयलो. नाही तुमकां तुझो मोग ससनाक तकता. तुझो मोग ससनाक तकता. सौम्या तुझ्या मुखार दिमेर आसतना तुझो मोग ससनाकता. सौम्या हो हात जोड मागतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. तुझ्या मुखार हांव रडनेरुदान करतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव कश्टांत सांपडतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव तुजेर दुबाव करता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव तुजेतली निर्लक्ष्य दाखयत आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव मागण्यांत आळसाय दाखयत आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव बेजाराय समाधान भोगता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. निराश आनी दूख म्हज्या काळजा मनांत भोगता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव ध्यान करता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. म्हाका कंपनी येता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. म्हजें जिवीत जालें म्हणल्यार बघाक म्हाका येता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता. हांव मागूनच आसा पूण म्हाका मेळोंकच मेळना म्हूण भोगता आसतना सौम्या तुझो मोग ससनाक तकता.
हांव थंड बसून आसतना सोम्या तुजो मोग ससनाक तकता हांव हेरा लागीं उलोवन आसतना सोम्या तुजो मोग ससनाक हांव तकता जेवतना बसतना उडताना सोम्या तुजो मोग ससनाक तकता हर एका वेळार सोमी आमचो मोग करून आसा आमकां तो आपोवन आसा ताचो मोग ससनाक वाडटा काळजांत तसोच ताळो आमी आयकला आसता जेजू आमकां आपोवन आसता तेंच कांतार जेजू आपयता म्हणल्यार आमी भक्तीन बोगड्यान बरोवन आतां आमी गावया विश्वास
तुका सोम्या जेजू पुराणांचेर विश्वास दवरचे परास सर्वेस्पराक शरण आयल्यार बरें आराधन तुका सोम्या जेजू सर्वेस्परानी म्हाका वडोवलो सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें ताचो सन्मान केलो आराधन तुका सोम्या जेजू सर्वेस्पराच्या नांवान हांवें ताचो सन्मान केलो आराधन तुका सोम्या जेजू ताणी म्हाका शेवटचे खातीर लोटलो पूण सर्वेस्परान म्हाका आदार दिलो आराधन तुका सोम्या जेजू सर्वेस्पर म्हजें बळ म्हजें गीत तो जावन आसलो म्हजो सडवणदार आराधन तुका सोम्या जेजू गायतात जायताची संतोषभरीत गीतां सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केलात विस्मिता आराधन तुका सोम्या जेजू सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता आराधन तुका सोम्या जेजू सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान केल्यात विस्मिता आराधन तुका सोम्या जेजू ताणें केल्या सर्व विस्मिता खातीर आशापा खातीर ताणें केल्या सर्व बऱ्यापणा खातीर मौनपणी आमी अर्घां दिवया सगळीं आमी दिव्येर पळोवया उगडास आमी करया हर एका दिसा आमच्या जिवितांत आमच्या घरांत आमी करच्या हर एका कामांत तोच देव आमकां आशिर्वादीत करूनच आसा देवाक दुर्मोख आमी कारणां सोदता अर्घां दिवंक एक न्ही घुसोवया Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Stotra Yeshuve. Stotra Yeshuve. Aradhana Yeshuve. Aradhana Yeshuve. Argan ko sumya Jesu. Argan ka soम्या जेजू Sumyaच्या आशीर्वादाखातीर आमी सगळ्या प्रार्थना ये देवा विचित्र सक्रमंता खाल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय तुझ्या श्रवणाचो फळ सदांच आमचे दयेन भोगी सरको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर जो चेर आनी रास करताय ससनाच्या ससना
ह्या सकसा पाद्रे पियोक तुझ्या पुता जेजूच्या कष्टांनी एक विशिष्ट तरान वाटेली जावचे वत्ते भाग फावो केले ताच्या विनंतेन की ते हांव अत्रेगून मागता ही कृपा दया कर आणि जर जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आणि त्याच्या जीवनपणाच्या महिमेंत पावची कृपा तू आमकां फावो कर महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. ये मुझ्या जेजू तुवे सांगलाय म्हाका आणि तुमी घेतल्या सदा आणि तुमकां मेळटले बडया आणि तुमकां उक्ते जातले आपले हांव बडयता सोदता आनी मागता ते म्हाका मेळाशें कर. आपल्या पुताक रॉबिन मेनेझसाक जर्मनीत एक बरें काम मेळचें पसोत तशी पोषकां मागून आसात. सिसिलिया मेनेझस हांकां दुबयत एक बरें काम मेळचें पसोत तांची पोषकां मागून आसात. पाद्रे पियो मारी फादर म्हणलेले आसा उपकारां की एक कुटाम घातिल्लो आसा ह्या वखदाक. जुलयाच्या 30 तारखेर जोसेफ सिपोरा म्हणल्याचें किडनीचें ऑपरेशन जाल्लें ताका बरी भलायकी फाटी मेळच्या पसोत ही आमी मागया. राफाएल म्हणल्या व्यक्तीक वर्टिगोची पिडा पयस जावचे खातीर आमी मागया. तशेंच एका स्त्रीयेक उडासाची सकत उणें जाला तिचे पसोत ही आमी मागया. आपल्या पुताक एक बरें जॉब दुबयंत मेळोंक तशी आवय बापाय मागून आसात ताच्या पसोत ही आमी मागया. शर्वेन म्हणल्यार एक बरें काम मेळचें पसोत तशेंच विजा मेळचें पसोत ही आमी ह्या वखदाक मागया. आमचे बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सर्व तुझे सांगता स्त्रियां भितर तूं चलीव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजांत तुजेर हांव पातयेता. ये म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय सत सांग तुमकां सांगता म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गीचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांवे मागता ते म्हाका फावो कर. एक जोडे भुरग्यांचे देण्या पसोर मागून आसा तांचे खातीर आमी मागया. बेगीन सत्रेस्पोर देव बाप तांच्या काजारी जिविताचें मोगाचें रुपणें जावन तांकां एक बाळ फावो करून दिवन मागया. एक व्यक्ती मिडिएशना खातीर भला मिडिएशन आसा ताचे खातीर मागून आसा तांचे पसोत आमी मागया. गॅल्विन म्हणलो विद्यार्थी आपल्या एग्जामांत उत्तीर्ण जावच्या पसोत ते सांग दिवन आसा ताचे पसोत आमी मागया. गीता म्हणल्या चेडवाक एक बेगीनच विजा मेळोवन परगांवाक ताणें पावोवंक ताचे खातीर आमी मागया. जर्मनींत एक बरें काम मेळच्या पसोत एक व्यक्ती मागून आसा तांचे खातीर आमी मागया. एक बाळ रूथ म्हण नांवाचें ताची भलायकी बिगडला त्या बाळा पसोत वर्षा पसोत ही आमी ह्या वखदाक मागया. ते 13 जाणां एक पैण हाती घेवन आसात. तेणी बऱ्या तरान शाबीतायेन कितेंच वायटाक सांपडनासतना तांणी आशिल्ल्या त्या गांवांक शाबीतायेन पावोवंक तांच्या पसोत ही आमी मागया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो त्रास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरिल्ले सुमी तुजे सांगता स्त्रियां भितर तूं चलीव आनी सदैव फळ तुज्या कुशीचें जेजू भाग्यवंती मरिये देवाचे माये आमोप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या घडी आमेन.
महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र जशी आधी तशी आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातेता ए मचा जेजू तुवें सांगलाय सत सांगू तुमका सांगता सर्गानी संसारात कोण म्हजी उतरां सराशिनान आतां हांवें मागचें तें म्हाका लाभतलें म्हूण खंडीत भरवसो म्हाका आसा. एकल्या व्यक्तीनं घेतलेलें आपलें योजन बऱ्या रितीन तें संपोवंक पोंताक तें पावोवंक तो मागून आसा ताचे कुसोती आमी मागया. कुटुंबांत एक व्हड कार्य जावंक आसा तें कार्य बऱ्या रितीन जावंक तें कुटुंब मागून आसा तांचे कुसोती आमी मागया. एका जाग्यार पाद्रे पियोच्या मजतीन एक काम संपलां त्याच जाग्यार परत एक काम मेळोवंक तो एक व्यक्ती मागून आसा तांचे कुसोती आमी मागया. बरी भलायकी तो आशेन आसा ताचे कुसोती आमी मागया. पांयांची दुखेन थोडी वळवळ आसा तांचे कुसोती आमी मागया. भुरग्यांक बरी बूद बाळ दिवंक आमी मागया. आपणाची भुरगीं एकामेका सांगातान कुटुंबांत माया मोगान जियोंक देवबिरांतीर वाडोवंक तांची पोशकां मागून आसा तांचे कुसोती आमी मागया. ताणी केल्ले लोन रीण बेगीनच फारीक जावचे कुसोती आमी मागया. घरांत समाधान ना जाल्ल्यान समाधान आशिल्लें आसा तांचे कुसोती आमी मागया. वेल्लें भांगार परत्यान बेगीनच फाटी मेळोवंक वा फाटी दिवंक त्या व्यक्तीन ताचे खातीर आमी मागया. 4 प्रती 1 उपकार मेळचे कुसोती ते कुटुंब मागून आसा तांचे कुसोती आमी मागया. तांचो जागो बऱ्या मोलाक ताणी विकूंक प्रयत्न करना आसात एक बरें मोल तांच्या जाग्याक मेळोवंक आमी मागया. पिडेन वळवळून आसात तांचे कुसोती आमी मागया. भुरग्यांक एक बरें काम मेळोवन दिवंक ते मागून आसात तांचे कुसोती मागया. रीण बेगीनच फारीक जावचे कुसोत आमी मागया. एक घराचें बांदप आरंभ करचें आसात तें बांदप बरें रितीन जावंक तांणी केल्लें योजन पोंताक पावोवंक तांचे खातीर आमी मागया. क्रिस्ता म्हणल्यार ह्या चरित्याक तांची पोशकां बरें शिकोवंक आनी लिसांव थंय तरबेती थंय आसत दाखोवंक ताणें तांच्या कुसोत मागून आसात त्या कुटुंबा कुसोती आमी मागया. आमचे बाबा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां तुजी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेली समितीचे संगता स्त्री आमी तू सदैव आणि सदैव तुझे तुझ्या कुशीचे जेजू भाग्यवती मरिये देवाचे अम्मा प्याहा देवनादी कर आता आणि आमच्या मरणाच्या घडी आमेन. महिमा बाप्पा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुझे राव पातयेता ये जेजूच्या पवित्र काळजा कष्टांतल्यान दया दाखय नासता रावचे तुका साध्य आमचे निर्भाग्य पत्याचे तुझी काकुळता गय तुझी आणि आमची मोवाळ आवय मोरयेच्या दुखेस्तानी दुलोबी काळजा मारिपात आमी तुझे लागी मागची कृपा तू आमकां लाभय. नमारणिये काकुतीचे माये नमर आमच्या जिवा अमृत्याने परवशा तुका आमी उलो मारता आमी परदेशी वेची बळका या दुखाच्या आमी तुका दान करता तर आमचे शिकय हे तुका काकुतीचे दोळे आमचे पती आणि या परदेशा उपरांत तुझे कशीचे स्लेम फौज जेजू आमकां दाखय. हे दळी हे मोगाळी हे दुलोबी हांव कुवारी मरिये सांजुजे जेजूच्या पोसक्या बाबा आमा पसत विनादी कर. लवी एलिसा आणि हांच्या कुटुंबाची बरी भलायकी खातीर ती मागून आसात तांचे खातीर आमी मागया. क्रिस डेवियन आनी जुलिया तांकां तांणी तांचे शिकाप बऱ्या रितीन करचे कुसोती आमी मागया. एक स्त्री एक नॉर्मल डिलिव्हरी जावचे कुसोती मागून आसा तिचे कुसोती आमी मागया. लविका म्हणल्या व्यक्तीन आपल्या आवयक आपल्या कुटुंबाक भोगसूंक ताका देव मजत करपा बेसांव दिवन मागया. डॅनी आनी डेरीक एक बऱ्या वाटेर ती समजून दिवन तांच्या कुसोती आमी मागया. आत्मीक रितीन घायिल्ल्या व्यक्ती कुसोती आमी मागया.
ಸಾಲ ಬೇಗನೆ ತೀರಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಆ ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಪುನಃ ಸಮಾಧಾನ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಮನೆಯು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೇಟಿಗೆ ಸೇಲ್ ಆಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಸ್ವಂತ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕೈ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ದೇವರ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ನಡೆಯಲು ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋನ್ ಆಗಿದೆ ಎಂದು ನರಳಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. 16 ವರ್ಷದ ಒಂದು ಹುಡುಗ ಪುನಃ ಮಾತನಾಡಲೆಂದು, ಅವನಿಗೆ ವಾಚಾಶಕ್ತಿ ಪುನಃ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ತನ್ನ ಮದುವೆ ಸುಷ್ಮಿತಾ ಜೆಸ್ವಿನ ಡಿಸೋಜ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಆಗಲೆಂದು ಒಬ್ಬ ಯುವಕ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. In serve dessa maila de magni amidor kastana sampio shamanagri dadina myarpiam sampio baba आम्हापासून विनंती कर. sampio देवाच्या मगान पेटल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio आवय बाबाईक खालतो जाऊन चेरल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio कष्टांवरांत तिरासण सांभाळल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio फ्रान्सिस असिसीच्या पाटलावदारा आम्हापासून विनंती कर. sampio कापुचिन ओळखीच्या अलंकारा आम्हापासून विनंती कर. sampio पाशावाच्या गयानी नटल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio योकरिस्ताई भक्तीने भरल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio गुमसाईच्या सक्रमंदा मुखांतर बापाची काकोळ दाखवल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio विधेयपणाच्या आदर्श आम्हापासून विनंती कर. sampio मागण्या तिरासण सांभाळल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio तुझ्या संगतपणात कळतो झाल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio सर्व या सकांक आदर्श झाल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio आत्म्याचे बचावे खातीर वापरलेल्या आम्हापासून विनंती कर. sampio पिडेस्तांक भलायकेचे दायजा आम्हापासून विनंती कर. sampio गरजेवंतांक तक्षण पावच्या आम्हापासून विनंती कर. sampio तुका उलो मारतल्यांक भरवशा आम्हापासून विनंती कर. sampio आम्हा समयसाच्या आदारा आम्हापासून विनंती कर. sampio आम्हापासून विनंती कर ख्रिस्ताच्या बसवण्याक आम्ही पोहोचवचे खातीर प्रार्थया. ये देवा तुझ्या सेवका sampio समर्पित जिणेक आपण देऊन विविध कृपे देण्याने भरलोय आणि भाग्यवंत फ्रान्सिस असिसीच्या शतांत ख्रिस्तासो याजक जावन मागलोय. ताच्या मागण्या आणि पुण्यावरवी आम्ही आमका फौजल्या बेसांत तिरासणेन रावून ख्रिस्ताक साक्षीदार जावंक जियोंक आमकां तुझ्या कृपा देणे आणि भर म्हण आमी मागता. ख्रिस्ता आमच्या सुन्यावरवी आमेन. सर्वेस्पर तुमकां आशीर्वाद दिवं, तुमकां सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पर तुमी sampioचेर दवरलेली भक्त मानून घेवं आनी तुमची मागणी फळादीक करूं. आमेन. आनी सर्वपदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद करूं. आमेन. सोम्या मंदिरात तुझ्या भरका दिवस रूपकारा तुझ्या गीता गावन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता निकोणी तुका हर्षिता दया माया तुझी नियाळता
Mogação mensagem da criançada. Nelson Lobo beri balai की म्हणजे पासून दिसली नसा भेट लोगो विशेष त्याचा पासून सांपेद पादरे बियोगरी फाद बैशाग दिसली नसा क्लेटा प्रभु फर्नांडिस पुलगत्रिता अल्मामा दिसली नसा एलिस डिसोजा अर्गामिस्टिदा थॉमस पिंटो विशेष त्याचा पासून दिसली नसा वॉल्टर जेसी डिसोजा ने कुटाम Sam Padre Pio Maria Falda Melasa Lucana Pasoda Gandhi Nasata Jason Rodriguez Sam Padre Pio Maria Falda Melasa Lucana Pasoda Gandhi Nasata Aida Lobo Ani Kutama Vishesh Sam Pasoda Misi Nasa Cedric Lobo Yes sir we are Pasoda Yamisa Chapter Vishesh Tinani Makia Bapaचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन आमच्या सुम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो मोगाच्या बाबा बहिणीनो आज पवित्र सभा वडादाबाचेन सौम्या येशूचे रूपांतर ताबोर पर्वतार तो रूपांतर जाल्लो अशें फेस्त आचरण करता एक घडीभर त्या गुड्याचेर त्या पर्वताचेर जेजू निजायकी कोण म्हूण आपल्या सिसांक तो दाखोवन दिता वयली हांव मनीस जावन तुमच्या पासत आयला पूण हांव एक देव सैबान एक घडीभर आपलें देवपण तो दाखयता आमी धाव्यां आमी समकोन आसाव सर्गा दिवशीन आमी समकोन आसाव जर तर आमच्या जिवितांत कसरत एक रूपांतरपण आमकां येयलें तर आमी पयलें परिवर्तन जावंक आसा जेजू रूपांतर जालो ताका परिवर्तनाची गरज नासली कित्याक तो सारको तो सर बरो ताचें तें कितेंच मेळ्ळें तें नासलें पूण आमचें तें आसा मेळ्ळें उणेंपण असकत काय आमकां जाय परिवर्तन अशें परिवर्तन जाल्ली आमी एका दिसा नितळ मनाची काळजाची जावन त्या सरकारांत आमी थंय उबी आसतना आमकां देवाक रूप पळोवंक जाता जसो अनुभव पेद्रूक जाकोबाक आनी जुवांक जाल्लो त्या गुड्याचेर त्या पर्वताचेर तोच अनुभव आमकां जावं दी आनी तसलोच अनुभव एका दिसा एक आयतार आमकां मिसाच्या वेळार जावंक आसा कित्याक आमचो स्वामी जेजू क्रिस्त थंयसर उंडो आनी वायन वा रगत थंयसर जावन बदलाता आनी आमी ताची साक्षीदारां जावन आसा आनी त्याच पवित्र बलिदानाक हांगासर हजर जाल्या वाचता जर तर आमचें तें कितें उणेंपण आसा जाल्यार ह्या वखदां आमी त्या उणेंपणाची दूख आमी धरया सांगात आमी म्हणया हांव पाती सर्वपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता मनान चिंतून मनान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवान सदां संवकार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता सर्वपदवेदार देव आमची काकूळ करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो Krista
सरकीच्या बापा रूपांतर जाल्ल्या आपल्या कुडीन जेजूची सांग आपल्या देवपणाचो प्रकाश दाखयलो आणि असो तांचो भावार्थ थीर केलो. त्याच बराबर तुवें तुज्या आपणयलेल्या भुरग्यांचे संपूर्ण रूपांतर आदी फुडेंच प्रगट केले. संवसारांत तुज्या पुताच्या उतराक सदांच पळो दिवन सर्गाच्या महिमेंत वांटो घेवंक आमकां पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. सांत पेद्रूच्या दुसऱ्या पत्रांतले आसा. मोगाचे लोक, आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची पदवी आनी ताचें येणें तुमकां आमी कळीत करतना चमत्कारेन मिळलेली रूपां वा काणयो आमी तुमकां सांगोवंक. ताचो वैभव आमीच तुमच्या दोळ्यांनी देखलेलो आसा. बेजाकी देवा बापाक हांव मान आनी महिमा ताका लागतना महिमे वैभवाक हांव ताचे विशांत आयिल्ल्या त्या काळ्यान अशें म्हणलें. हो म्हजो मोगाचो पूत तो म्हाका मारवाला. पवित्र दोंगरार आमी आशिल्ल्या वेळार हो सुकाळो आकाशांतल्यान आयिल्लो तो आमी खुद्द आयकलो. ह्या शिवाय आमचे कडेन दृढपणी स्थापीत जाल्लो प्रवाचो संदेशी आमी आयकला. तुमी त्या संदेशाक चीत दिल्यात बरें. दीस उजवाड आसर आनी फात्याचो शुक्र तुमच्या अंतस्करणी उदेसर हालोकांत प्रकसलेल्या एक दिव्यावरी तो म्हणयेत. देवाचे उदाहरण, देवाचे वडुकार. Service por las fuerzas de
परस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवे आसो लोका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सौम्य पेद्रूक जुआंक आनी जाकोबाक आपणा संगातान घेवन जेजू मागणे करूंक म्हूण एक दोंगराक गेलो. मागण्यार आसतना ताच्या मुखामळाचें सारकें बदललें आनी ताचें वस्तूर बरजडीत धवें जालें आनी आपले 2 जण ताचे लागीं संभाशण करतले. ते मोइजे आनी एलिया ते महिमेन भरून परजळटले. ताच्या निर्गमना वरवीं देवाची मांडावळ जेरुसलेमांत तो कशें संपूर्ण करतलो ते विशयांत ते उलयतले. हेणें पेद्रू आनी ताचे संगाती न्हिदेन पिकल्ले, पूण ते जागे जातच जेजूचो वैभव आनी ताचे संगाता उबे आशिल्ल्या दोगांक तांणी देखलें. ते लोक जेजूक सोडून वेचे वेळी पेद्रू जेजू लागीं म्हणालो, मेस्त्री, आमी हांगा आसलें बरें. आमी 3 तंबू मारया, एक तुका, एक मोइजेक आनी एक एलियाक. आपूण कितें उलयता म्हूण तो नेणा आसलो. अशें तो उलोवन आसतनाच एक कुपान येवन तांचेर धांपण घालें आनी त्या कुपांत रिगतना ते भियेले. त्यावेळ त्या कुपांतान एक ताळो आयकलो. हो म्हजो पूत, हांवें वेचून काडलो, ताका आयका. हो ताळो थांबतच थंय जेजू एकलोच आसलो. शिश्यांनी हो घूट सांबाळलो आनी आपणे देखले संगती विशयांत ताणें कोणाकच कितेंय सांगलें ना. देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता. मोगाशनो जुदेवानी एक सडवणदार आशिल्लो. जुदेवानी एक सडवणदार आशिल्लो, एक मेसिया, रिडीमर, होली रिडीमर आशिल्लो. आनी ताच्या विशयांत सगळ्या परण्या सोल्ल्यांत उल्लेख केला. येतलो एका दिसा, आमकां जैताक दवरतलो, बांदपासांतलें सोडयतलो, आमकां निवारतलो, ताची रासवडकी ससनाक बाळटली म्हूण प्रवाद्यांनी बरोवन घाल्लें आसा. ते राखून रावले सुदैव. निमाणें तो सडवणदार येता, पूण जल्माता न्हय रोवड्यारांत बगार एका गर्दनाच्या गोठ्यांत मंजरीच्या भोंवारी शेणाच्या परमळांत थंयसर तो जल्मून येता. कोणाकच गोतूं ना तो जल्माला म्हणून. थोड्यांक मात आमी वाचला प्रमाणे मागीर वाडोवन येता, आपणाकच तो प्रगट करता. हांव सुद्दां बसयलो सडवणदार, तुमकां सोडोवंक आयला. पूण जुदेवाक ते चिंता बसना. आमचो सडवणदार दुबळो कसो, सुतारेचो पूत कसो, इतलो अस्कत कसो, ताका वचून पापणां घालीत तो वस रावता तसलो. आजापा करता वय दुसरे कडेन करतले म्हणना, पूण इतलो अस्कत कसो. आमी चिंतलें रावणारान तो जल्माता, रोमा विरोध तो झुजता, ताच्या फाटल्यान हजारो सैनीक आसतात, ताच्या खातीर ते झुजतात. जुदेवाक रोमाच्या वनवासांत गुलामपणांत ते निवारतात म्हणलें चिंता तांचें आसलें. पूण ह्यो 12 जाणांक घेवन भोंवता, मासली धरून घेता, दुबळ्याच्या घरांत भेट दिता. हें कसलें सडवणदार, हाका जाता गे आमकां सडवण दिवंक. सडवण म्हणलो अर्थ तुमकां साद्या सोंप्या पासून सांगचें तर स्वतंत्र. स्वतंत्र तर ह्या मनशाक आमकां स्वतंत्र दिवंक जाता की म्हणून एक सवाल तांच्या तकलेंत येता. आनी ताचे सी सुदेवस जावन आसले, ताचे फाटल्यान करनासले. तांकां इंग्लिशी समजणी आयिल्ली, फोक्स जावं पुरो काय. वय आमच्या संगतांत आसा, इतलो सादो बळो आसा, आमच्या संगतांत आसता, जेवता, काही पॉवरफुल म्हण दिसना, आजापा करता वय, बरी बरी उतरां उलयता, प्रसंग दिता वय. पण जावं पुरो देवाचो पूत, कित्याक पेद्रूनी सांगलें आसा, वय तूं खऱ्या देवाचो पूत, माकुलो तो म्हूण सांगलें आसा.
त्या पवित्रज्ञान बरोवन ताका तेणें तसली उतरां सांगली आसा पूण आनी घडये सोम्यान ताका हे सयताना फाटीं रावून सांगलें आसा. इल्लीशी समजून येता पूण निमाणें जेजू तांकां अशें समकारण करता. मनशा कोताक म्हणजे म्हाका तुमच्या बसयला सोडवणदाराक तुमकां सोडवून दिवंक आयिल्ल्याक मोरूंक आसा. जग बांद मारतात, रोमाच्या हातीन वासुदेवाच्या हातांनी म्हाका दितात, सरसरी मारतात, कुरीस म्हज्या खांद्यार दितात, कुर्सार मोरूंक म्हणटा आसतना तांकां तांची तकली तिरवता. हें कितें हांव आतां समजूंक जायना. सगळें समाजान आसलें भोशाच्या पकडतालें सडन ताका पकडन रोमाकारांक नपयस करियत पडना म्हणून. नाजाल्यार 5 बकरो काणून 5,000 लोकांक वाडटा जाल्यार आमकां 12 जाणांक काणून 12,000 सैनीक करूंक ताका जायना न्ही. सोम्याक जाता आसलें पडना म्हणून तें चिंतून आसलें. पूण आतां ह्यो व्यक्ती म्हणटा म्हाका मोरूंक आसा. निराशपण भोगता, निर्लक्ष जाता, धांवूट येता, दुबाव जाता. आतां आनी मुखार हाजो पाटवाव कसो करेक्टली आमी सांपडात आमगे काळे काळे उडोवन आसा. पय म्हणजे सारको आसलो आतां मोरूंक आसा मोरूंक आसा म्हण सांगून आसा. सोम्याक हें समजता. सोम्याक सोमी जाणा आसलो आमच्या तकलेंत सोडवणदार म्हणल्यार एक रयाळ पदवेदार तलवार घेवन येता म्हणून. पूण सोमी आयिल्लो आमकां पातकाच्या बंदपासांतलो सोडोवंक, मरणांतलो सोडोवंक. ताचें झूज दुसरें. आमी उलोवचें चिंचें हें भुंयचें झूज. तो म्हाका हें लगाड काडटा, हें म्हाका हें लगाड काडटा, तांच्या विरोधांत झुजोवंक आसा म्हणून ना. देवाचें झूज पातका विरोध, मरणा विरोध, ससनाचें तें झूज जावन आसा. आनी ताच्या विशयी सोमी क्रिस्तू रावन आसलो. आनी समजता सोमी कित्याक सोमी मनीस न्ही, आपल्या स्पर्शेक समजता तांकां दुबाव जाता पडना म्हणून. देखून आपल्या आकाश मोगाच्या 3 सिसांक पेद्रूक जोआक जाकोबाक घेवन ताबोर पर्वतार थंयसर वता आनी थंयसर तो रुपांतर जाता. आतां पेद्रू हें पळयता, हे देवा म्हज्या, ओ रायाळी न्हय, ओ कितेंच न्हय, ओ देवच. हांवें एका टायमार उसाल्यार वयली पूण आतां ताका देवच रूपां पळोवन आसा. ताचें सारकेंच बदल्ला रुपांतर. खंय आत्तां मनीस आसलो आत्तां देवपण म्हाका दाखोवन आसा. एका रितीन तांचो भरवसो तीर जाता. आनी हाजो पाटलाव कसो सोडूंक ना. कित्याक मुखार कितें घडोवंक आसा म्हणटा आमकां ऑलरेडी दाखोवन दिला. वयर हांव पडटा कुर्साच्या पोंदा, सरसरी म्हाका मारतात, हांव थंयसर कुर्सार उमकळटा, खरखट्या वाद्यां थंय उमकळून आसता, बिळगांव आसता, म्हज्या आंगाचेर एक उडको वस्तू समेत आसना, पुरो म्हाका पळोवन हांसतात, निमाणें हांव स्वास सोडटा, पूण हांव पुनर्जीवन जाता आनी फाटलो म्हजो तो वैभव आसलो भक्त्यान घेता. तुमी चिंतून पळयात, तुमी नेहमी हॉस्पिटलाच्या खाटल्यार तुमी आसात, कॅन्सर पिडेन तुमी ओडवडतात वा मरणांतीक पिडेन तुमी ओडवडतात, आर्थीक समस्यान तुमी कश्टान आसात, खंय बँकाचो कॉल येतलो, खंय आमी लोन आमकां दिल्लो व्यक्ती आमच्या घरा येतलो, आमकां गाडी मागतलो म्हणून भियान आसात. आनी ह्या वक्तार तुमकां एक रुपांतरपण, एक दृश्य देव दिता. अळे तुवें 1 म्हयनोभर ह्या खाटल्यार तुवें न्हिदून एक कश्ट तुवें सोंसल्यार एका म्हयन्या उपरांत तुका संतोष सगळींची बरोवन सांगल्यार कशें जावना. 1 म्हयनो न्ही, 1 वर्स जाली खाटल्यार न्हिदूंक तयार आसा. तशें जालें. असलो वैभव म्हणटा म्हणल्यार खरीच कितें, कसलेच बादाक कसलेच कस सुद्दां तयार म्हणून. आनी तसलो भरोसो दिवंक सोमी रुपांतर जाता. रुपांतर जाता. सगळें म्हज्या कंट्रोलार आसा. वैतू कश्टाक आसय पूण हांव देव, आमची देवच हांव. वैतू सांपडलें हांव आमची देव उदास कर, हांव देव देवच, आदी आतां आनी सर्वात उदास कर मोगाचें नांव. तोच भरवसो आमचो जावं दी. आमी कश्टान सांपडत आसतना निराशपण भोगचें नाका. आनी आज आमी आतां हें वाचून आसा आमचें जुगदेवाचें वर्स. बरवसाची यात्रिका आमकां जावंक आमकां आपयला. आमी निराशपणाची मुस्कान भोगचें नाका. ह्या संवसारांत बगार मुखार येता दिसा म्हाका सोम्या उजी रावोंक आसा.
म्हाका सोम्याक रूप पडप आसा हांवें आतां पडोवचें एक कश्ट आतां पडोवचो संवसार कितेंच न्ही मुखार एक दीस म्हाका राखून आसा तो वैभव म्हळ्यार त्या आशेन आमी आमचें जिवीत सगळ्यार निसायी ह्या जिवितांत सगळें आमकां फूल करून आमकां सतत मेळटली त्याच आशेन त्याच भरोशान आमी मिसाच्या बलिदानांत भागीदार जावया. बलिदान आपल्या प्राणाला महिमेत आमच्या नेमके पवित्रतेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेऊ. महिमेवंत देवा आमच्या बापा तुझ्या पुत्राच्या रूपांतरान फकलो ताच्या महिमेचो उसवाड आमच्या देण्याचेर फंकय आनी ती पवित्र कर तांचे वरवे पातकांचो काळोख दांडोवन तुजी उसवाडाची भुरगीं आमकां कर हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नावे. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा देन वासुया आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व वेदनांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आणि सर्वांतय जेजू ख्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका देन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो वेंचलेल्या साक्षां मुखार ताणें आपले वैभव विचित्रपणी परगट केले आणि आमचे कुडी सारखे रूप आपले कुडीचे सूर्या सारखे परसडीत करून दाखयले. अशी ताणें मनाससांची कुर्साच्या हिणपणा केली आयती आणि जी महिमा एक दीस तांच्या गुडार्थ कुडीक फावो जातली तीच आपले आसक्त मनच्या सैमाचे कुडीत आदी फुडेंच राजापानी फांकोवन दाखयली. देखून सर्गीच्या सर्व दरबारां संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन निरंतरी व्हडा संतोषान आमी गायता. तुझ्या पवित्रत्म्यान घडून इंद्रिणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची
कूड आणि रगत आपलेच कुशेन कष्ट मरण सोंसुंकच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका देव वासून तो मोडलो तो आपल्या सांग दिलो आनी म्हणे ओ तुम्ही समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पणची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सांग दिली आनी म्हळें तुम्ही समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सस्नी कराराचें रगत पापाचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासून आनी समेस्त मनशां पासून तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bawarta sagur pergeduya Jesu melo Jesu jiwan sala Jesu novyane tolo Bapa Jesuच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीमुळे उगडास करता आनी हो जिविताचो उगडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें देखून आमी तुका देन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत जमतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय करून आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक हे प्रथमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सवेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या भाग्यवंत बापा पीटर पॉल आमच्या कोडी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय पुनर्जीवनपणाचो भरवसो दवरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टगतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पड्योन फावो कर आमा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां प्रिय देवाचे माये संगाती भाग्यवंत जुझे तिचो पती भाग्यवंत धर्मदूत भाग्यवंत पाद्रे पियो आनी सर्व काणी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगातान तुजी महिमा गावूंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सर्वद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनांत धरून तरांच शिकयलेलें प्रार्थना वडा भक्तीन आमी करूया आमच्या बापा सगळीच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज कायम तुझी खुशी सगळ्यात जाता तशी संसारात जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सगळीचे भाग आनी आमकां सडवणदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशांत रक्तनान आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांती सुटय आनी सर्व कागांती वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भवाताचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तू जी येताय राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदा काल तुमचे सगळे आसो तुमचे सगळे आसो माया मोगाचो गुरूत जावन एकामेकांक शांती दिया
देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. पड्या मोगाशनो ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी समेस्त सहभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. आणि
सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. वचून या ख्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. पुण्याचे आशीर्वाद सोम्याचे नावी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संसार. सोम्या देन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजेशी पावोन दी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. मोगळा बापा आमचेर तुवें सात पाद्रे पियोचे विनोडेन वतल्या सर्व कृपे देण्या पासत आमी तुका अर्घां दिता. सर्व वस्तू तुजे तावन उपजतात आनी मनशांक दादोस करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या उंड्याचेर तुजो आशीर्वाद घाल. हे उंडे स्वीकार करतल्या आमच्या आत्म्याक आनी कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोषण मेळूं. हे स्वीकार केल्ल्या आमच्या जिवनांतली सर पिडाशिरा गुण जावं. हे मागणे आनी भोवतीर बाबार्थानुसार पाद्रे पियोचे विनोडेन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. भक्तीन गीतां गाव संतोषाची. सोम्या तुका आवडीना. सोम्या तुझो सांगा सुना. तुझ्या कष्टांनी दुखा. सोम्या तुझो आधार मागता. तुझ्या जिविताची. सोम्या तुका आवडीन वाचता. भक्तीन गीतां गाव संतोषाची. सोम्या तुका आवडीना. मनात तुझो दंडळताना. सोम्या तुका हांव मानता. तुका म्हज्या देवा वळखता. प्रेमेर पडून नमन करता. हर एक घडी तुझ्या जिविताची. सोम्या तुका आवडीन वाचता. भक्तीन गीतां गाव संतोषाची. सोम्या तुका आवडीना. सोम्या तुका आवडीना. सोम्या तुका आवडीना. पुत्रा सोवे आमकां मोरी आशीर्वाद दी आमकां. पाद्रे पियो बगेन कुसचे कुरवेने वार आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवान.